नमस्कार, हांव अमरनाथ पणजेकार। काल बस्तोड्या गांवान एक दुखद आणि दुर्दैवी घटना घडली। बस्तोडच्या गांवाचो एक भुरगो ताका मरण येयलें आणि मरण येयल्या उपरांत गांवची जी मोसंडीची कमिटी आसा तेंच्यांनी गांवचे मोसंडेन ताका लासपाक आक्षेप घेतलो आणि अशा वेळार त्या कुटुंबियांक तेंच्या रिलेटिव्स, तेंचे फॅमिली मेंबर, तेंचे घरचे तेंचे जो आकांत येयलो तो चितले जाल्यार एक आमकां चित्र दिश्टी पडटा की अशें जर मुखारूय जालें जाल्यार कितें जावंक शकता। ह्या कोरोना व्हायरसाच्या दुयेंसाच्या फाटभुंयेचेर आमी सगळ्यांनी मनीसपणाचो धर्म ह्या धर्माचें पालन करपाक जाय। जेन्ना पुराय देशान, पुराय संवसारान आणि पुराय गोंयान जेन्ना ही महामारी आयज मनशांक काबार करपाक लागल्या, अशा वेळार आमी जर एकामेकाक आदार केलो ना, आमी जर आमच्या मनान जे अंधश्रद्धा आसा त्यो जर पयस केल्यो ना जाल्यार ह्यो आमच्या खातीर घातक जावन आसा। जेन्ना आमच्याच वाड्यावयलो, आमच्याच गांवांतलो भुरगो कोरोना जावन मरता तेन्ना आमी ताका मदत करपाक जाय। सो तेचे मडे, तेची मरणकूड आमच्या गांवांतले मोसुंडेन घेवप ना, हें सामकें वायट आसा आनी हें आमी पयस करपाक जाय। जर आमी अशें केलें जाल्यार मागीर त्या दोतोरांनी कितें करप? जे दोतोर आमकां हॉस्पिटलान आमकां ट्रिटमेंट दिता, त्यो नर्सी, त्यो ज्यो आमकां सेवा दिता तेंच्यांनी कितें करप? जे आमचे एम्ब्युलन्स आसा, एम्ब्युलन्स चलोवपी ड्रायव्हर आसा, एम्ब्युलन्सान जे हेल्पर आसा, जो स्टाफ आसा तेंच्यांनी मागीर कितें करप? हें सगळें आमी नदरे मुखार दवरपाक जाय। आयज आमी जर पळयलें जाल्यार ह्या कोरोनाच्या दुयेंसाक आयज हिंदू मुसलमानांक हेल्प करता, मुसलमान हिंदूक हेल्प करता, किरिस्तांव मुसलमान हिंदू हे सगळे एक जावन आयज एकामेकाक आदार करपाक लागल्या आणि आमी ही देख घेवपाक जाय। जर काल बस्तोड्या मोसुंडेन तुमी लासून दिले ना, ती मरणकूड मागीर म्हापश्यां व्हरची पडली, चिताक जर म्हापश्याय तेंच्यांनी नाकारलेली जाल्यार मागीर ते फॅमिलीन कितें करप हें आमी चिंतपाची गरज आसा। हें दुयेंस कोणाची मरणकूड लासली म्हण हें दुयेंस कोणाक दुसऱ्याक जायना। हें दुयेंस मरणाची कूड जर हुलपायली म्हण ती गांवान फाकराना, हें आमी जत्राय आमी लक्षांत दवरपाक जाय। पुराय रितीन जर आमी मास्क घातले, आमी ग्लावजां घातली, आमी PPE किट घातले, आमी SOPचें पालन केलें जाल्यार म्हाका दिसता हें दुयेंस दुसऱ्याक जावंक शकना। ही आमी देख घेवपाची आयज गरज आसा। आयज हॉस्पिटलान कितलेशेच लोक आमकां मदत करता, कोण सिलिंडर दितात, कोण आनीक जेवण दिता, कोण आमचेर उपचार करता, कोण एम्ब्युलन्स पावयता। अशा वेळार जर आमी आमच्या गांवांतल्या भावाक जर आमी तेका तेचें मरण आमचे मोसुंडेन करचें ना जाल्यार म्हाका दिसता हो व्हडलो गुन्यांव आसा। हात जोडून विनंती आसा की अशें करूं नाकात। फक्त बस्तोड्यांत न्हय तर पुराय गोंयान ही देख आमी घेवपाक जाय। अशें खंयच गोंयान जावचें न्हू अशी तुमचे कडेन मागणी करता। बस्तोडच्या त्या मोसुंडेची जी कमिटी आसा त्या कमिटी कडेन मागणी आसा की तुमी काल निर्णय घेतलो तो निर्णय तुमी बदलपाची गरज आसा। बस्तोड्या, पालया ह्या गांवचे लोक फाल्यां कोणूय आकांजाक तुमचे फॅमिलींचो समज कोण भायर पडलो जाल्यार मागीर कितें करतले हें आमी चिंतपाक जाय। गांवचे जे पंच आसा, सरपंच आसा, जो वाठारांतलो आमदार आसा, हेंच्यांनी हे असल्या घडणुकेचेर नदर दवरची। सरकारान अवेरनेस करचें, गोंयच्या लोकांनी जे जागरूक नागरीक आसा हेंच्यांनी असल्या घडणुकाचेर नदर दवरची। हात जोडून सगळ्या गोंयकारांकडे, बस्तोडच्या त्या कमिटी मेंबरांकडे, तशेंच हेर ज्यो मुसुंड्यो आनी जे आमचे पुरपाचे म्हण, लासपाचे म्हण जे जागे आसा त्या जाग्यार आमी जबाबदार जावया आणि जबाबदारीन मनीसपणान आमी एकामेकाक आदार करुया आणि असल्या ह्या कोरोनाच्या संकटाचेर मात करपाक आमी ही सगळी जी आमची अंधश्रद्धा आसा, आमच्या तकल्यान ज्यो वायट दुर्बुद्धी आसा त्यो सोडून दिवया आणि एकामेकाक मदत करुया। गांव खंयचो, भाव कोणाचो, गरीब काय श्रीमंत, जात धर्म हे पळयनासतना आमी ह्या वेळार सगळ्यांक मदत करुया आणि काल बस्तोड्या जी घडणूक जाल्या ती तसली घडणूक आनी गोंयान खंयच जावची ना हेची आमी खबरदारी घेवया। देव बरें जावं।